धर्म दितो इतिहास आनी अवेस वोर 2 आनीक वोड 40 आनी 2 आनी ते धर्म दितां कोणें तेंकोडे शिकोवन घेवप आनी एकचारपणान रावप आनी ते उंडो मोदताले आनीक मागणें करच्या खातीर देवभक्तीन जियेताले अशें तिंगा म्हणटाले इश्टा न्हू. आनी तीं म्हणजे ही कोण काय आनी तीं हांगा अशें बरयल्लें आसा. आनी तीं ही कोण आसलीं? पयल्या त्या सभेन एक मेंबर कशे बऱ्या भाशेन ते मुखार सोदताले. हे कोण काय हे लोक? जरी तुमी तर असो प्रस्न कोत्ता, पवित्र पुस्तकान अशें बरयलां, पेद्रून पळय तेन्ना पळय प्रचार केलो तेन्ना ताच्या शर्मावान लोकांचे काळजाक सारके तोपले. आनीक तो लोक ताणें जें पातक केलें पळय ताणें थिंयसर तेंचें पश्चाताप केलें आनी जेजू क्रिस्ताक तांणी आपलो तारुणदार म्हणून मानून घेतलो. तांचे भितर एक बदल आयलो थंयसर आनी तांणी बाप्तिस्म घेतलो. पयलीं हो लोक ज्या भाशेन ती पातकी जिवीत ते तिंगा जियेतालीं तें सगळें तांणी सोडून दिलें आनी सर्वेस्पराची भुरगीं कशीं एक बरें जिवीत जियोवच्या खातीर आनी ती एक सांगातान जियोवच्याक एके बारोबर थिंगासर हीच ती पयली सभा. पळयात आतां तुमी बारकान आयकात पेद्रून थिंगा कितें बरें म्हटलां. ताणें कितें म्हटलेलें पळय थिंगासर हांव तें तुमकां आतां वाजून हांव तुमकां सांगता. आनी आतां आमी वोड 40 वाजुया. ताणें आनी जायते पळय उतरां सांगलीं आनी थिंगा गोवाय ताणें दिली. तुमी तुमकांच ह्या वायट जातींतल्यान तुमी तुमकां साल्वार करात अशें थिंगा बरयलां. पळय पिश्या लोकांसावळें म्हणल्यार तांकांच ताणें ते वायट जाती अशें थिंगा म्हटल्या. पळय ते वांकडे चलतात पळय तसले लोक तांकां एक पिश्या भाशेन म्हणटा तसलो लोक अशेंय थिंगसर म्हणटा. वांकड्या मार्गार चलता पळय त्या मनशा कडल्यान पयस राव म्हटल्यार ह्या संवसारांत बरे लोकूय आसात आनी ह्या संवसारांत वांकडे चलतात तेय आसात. बरे भाशेन चिंतात बरे भाशेन उलयतात तसले लोकूय आसात. वांकडें चिंतात बरे भाशेन उलयनात तसले लोक पळय वांकडें चिंता पळय तसले लोकूय आसा. ते बरे भाशेन उलयनात, सारके ते चिंतिनात आनी सारकी तांची वाटूय न्हय. नीट रस्त्यांचेर ते केन्ना चलना, सारके पळय म्हणटा ते केन्ना उलयना, तांची नदर पसून सारकी आसना. वांकड्या नदरेन ते पळयतात. आयकात भावांनो, एके सभेंत एक मेंबर कशें जियोंक जाय जाल्यार असलें जिवीत बरें न्हय. जरी तर तुमी वांकड्या मार्गान चलतात जाल्यार एक मेंबर पसून जावंक पावची नात. पळय थोडे जाण आसा पळय ते वायट नदरेन पळयता पळय तांची नदर म्हणटा ती सारकी नीट केन्नाच आसना. ते अपवित्र नदरेन ते पळयतात. ते पातकी नदरेन ते थिंगसर पळयतात. रागान थंयसर ते पळयतात. वो ईर्ष्या करून पळयतात. तांचे दोळ्यान पळयल्यारूच ते सारके भरलेले आसा. तांचे दोळ्यांक पळयल्यारूच ते पळोवंक जाता. पवित्र पुस्तकान एका मनशाक पळय बेसांव फावो जाता तेन्ना सगोड ताजें बरें थिंगा उलयताले. ताका पळय ते जोयत मेवला पळय ताजे पासत सगळे ताजे बरें उलयताले. जेन्ना सगळे पळय ह्या भाशेन कोत्ताले तेन्ना सगळे आसतना हो मनीस थिंगा कसो पळयतालो ते तुमी जाणाव काय? थिंगा बायबलान अशें बरयल्लें आसा. पयले सामुएल अवेसवर 18 आनीक वोड 9 आतां आमी ते बारोबर वाजयात तुमकां थिंगा बरी सजमीकाय मेळटली. आनी ते वस्तुरे थंयसर नाचताले आनी ह्या भाशेन थिंगा गायन कोत्तालीं. सावलांत 1000 मारले पूण दाविदान लाखांक मारले. म्हणल्यार सावलांत 1000 मारले आनी दाविदान लाखांक मारले. तेन्ना सावलूक बरोच राग येयलो आनी थिंगासर अशें तो म्हणोंक लागलो. तांणी दाविदाक लाखांनी आनी म्हाका फकत 1000 आनी ह्या पासत हांवें आनीक वोड 9 आनी ह्या पासत त्या दिसांतान दाऊदाक तो सारको मारूंक तो आसलोलो. तो थंयसर ताचो दुयेस करूंक लागलो. पळयात थोडे लोक तांचे काळजान ते दुयेस नाटकाय धरून उलयतात. थोडे लोक रागान पळयतात. थोडे लोक वायट नदरेन पळयतात आनी तांची चिंतनाय वायट आसात.
कोणाक तर वीक दी जाल्यार तांकां तें वायट जातोलेंच. पूण ह्या लोकांची नदर पसून ह्याच भाशेन तांच्या उलोवपानूच ते लोकांक सारके घाय घालतात. तांचे वायट चिंतना प्रमाणे थिंगासर मांडोळ करतात. आनी हांगासर साऊल तो सारको तेजे वाट पळोवन आसलोलो. दाविदाक कसो तरी हांव मारतलों. पळयात, हें सारकें न्हूय. हें सारकेंच रॉंग. तांच्या काळजान पळय थिंगा दुयेस आसा तोच लोक अशें कोत्ता. सोर्वेस्पोराचो लोक, सोर्वेस्पोराची सभा ते तुमी जाणान काय? तो खेरीत भाशेचो लोक. फॉर एग्जाम्पल, कोंकणी ताका आमी सभा म्हणटा. चर्च अशें इंग्लिशीन म्हणटा. सभा म्हणटा पळय हें उतर खंयच्यो एक्लिशिया ह्या एक्लिशिया उतरांतल्यान आयला. तातूंतल्यान हें उतर आयला आनी कोंकणीन आमी ती सभा म्हणटा. आनी इंग्लिशीन चर्च. चर्च एक्लिशिया. एक्लिशियाचो अर्थ म्हणल्यार खेरीत भाशेन एकठांय जालोलीं. जमात वो अशें आमी म्हणूंक जाता एक खेरीत भाशेन काळोखांतल्यान भायर काडलेलो पळय तो एक जमात. म्हटल्यार पातकांतल्यान संवसारी वस्तूंतल्यान तांकां कुशीन काडल्या. ती एक खेरीत भाशेचें जिवीत जियोंक तांकां कुशीन काडला असली ती जमात. ताका सभा म्हणटा. आतां म्हजो प्रस्न, तुमी त्या सभेचे मेंबर जाला काय? हें उतर तूं आयज खंयच्याय देशांतल्यान खंयच्याय प्रांतांतल्यान तूं आयकोता जायत. म्हजो प्रस्न हो जावन आसा, तुमी थंयसर एके सभेचे मेंबर आसा काय? तेन्नाच तुमी थंयसर थिंगा अशें म्हणूं येता, ब्रदर आमी एके सभेन भाग घेनात. बरें आसा, आतां तुमी मातशें आयकात. आतां हांव पळय उलयतां पळय तें कॅल्वरी टेंपलाच्या मेंबरा विशीं न्हूय, पेंटकॉस्ट सभेचे विशींय न्हूय, मेथडिस्ट, बॅप्टिस्ट ओ कसले सभेचे विशीं न्हूय. तें हांव सगळें तुमकां विचारना. तुमी जेजू क्रिस्ताचे सभेन आसां काय अशें विचारता. म्हटल्यार ज्या लोकांनी जेजू क्रिस्ताक आपल्याचो तारुणदार म्हणून मानून घेतला जाल्यार ही सगळीं सोर्वेस्पोराचे धूव आनी पूत जाल्या. ही सगळीं सोर्वेस्पोराची भुरगीं म्हणटा पळय तांकां होक आसा. सोर्वेस्पोर तो सोर्वेस्पोराच्या राज्यान आसा. पळय ताज्या राज्यान आमी सगळीं एक दीस वयतलीं आनी ताज्या सांगातात थिंगासर आमी जेतलीं. सोर्वेस्पोराची भुरगीं कोण काय? म्हणल्यार सोर्वेस्पोरान आपल्या पुताक पळय धाडला पळय ताज्या विशेशी आसात पळय ते सगळे लोक. तांकां सोर्वेस्पोराची भुरगीं कशीं मानून घेतलीं. आमच्या घरान कोण रावतात? आमचीच भुरगीं रावता. सोर्वेस्पोराच्या घरान कोण रावतलो? सोर्वेस्पोराची भुरगीं रावता अशें सोर्वेस्पोर म्हणटा. हांवें जे कोणाक पाठयला म्हटल्यार जेजू क्रिस्ताक आनी ते जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला पळय तांकां हांव पूत आनी धूव कसो हांव तांकां मानून घेतलो. तांकां हांव म्हजीं भुरगीं कशीं हांव तांकां मानून घेता. जीं कोण जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात तांकां हांवूय मानून घेतलो. जीं कोण जेजू क्रिस्ताक मानून घेतात तांचेर पळय कसलेंच खास आचेना. पळय जीं कोण जेजू क्रिस्ताक थंयसर मानतात तांकां कसली खास ना. मेल्या उपरांत तुमी इफेनान वयचे ना. इफेन म्हणटा पळय थंयसर तो उजो तो इतलो व्हड तो केन्नाच पालोना. थंयसरलो किडो मरोना. थिंगासर दान किण्णावचें पडटा. थंयसर तुमी वयचे ना. कित्या पासत जे कोणी जेजू क्रिस्ताक मानून घेतला आपलो तारुणदार म्हणून तांचें नांव स्वर्गार वयता पळय तांच्या लिस्टांचेर आसा. जिविताच्या पुस्तकांत तांचें नांव आसा. खरेंच तुजेर बेसांव आसा. खरेंच तुमी कितलीं सुभागीं. जाल्यार तुमकां हांव हो प्रस्न करतां, जेजूच्या सभेची तुमी मेंबर जाल्या काय? स्वर्गार तुमी ताज्या सांगाता खरेंच तुमी बरोबर आसतलीं काय? तुमचें नांव त्या लिस्टाचेर आसा काय? आनी तुमी ताका ह्या संवसारांत कितें म्हणून तुमी ताका उलो मारतात? जेजू क्रिस्ताची सभा. जेजूची सभा ही कितें तें तुमी समजली काय? घोडेक तूं खंयचेय सभेन आसत ओ घोडेक तूं खंयचेय सभेन आजून पासूंक पावोंक ना. आनी घोडेक तूं तुज्या घरानूच थिंगासर सोर्वेस्पोराक बोस कोत्ताय आनी तरी आसतना तुमी सोर्वेस्पोराच्या सभेचे तुमी भाग जावन आसा. जेजूच्या सभेचे तुमी मेंबर जावन आसा. हें तुमी केन्ना थंयसर विसरों नाकात. आयच्या दिसा सभा म्हटल्यार तुमी आयकात, ही पळय तीं लोक जे जेजूच्या रोगतान नितोळ जाल्या तांकां पवित्र सभा कशे
एक कोडे एकठांय कोत्तात थिंगसोर अशेंच घडलें. म्हटल्यार थंयसर जेरुसलेम जेजू क्रिस्ताक पळय जी कोणें बांदून घेतलेली जेरुसलेमांत एक सभा कशी थिंगा एकठांय जावन मेळटाले. जी कोण पळय पवित्र सभा कशी थिंगासर एकठांय जाताल्यो तेंचे मतें बेबदे नासले. एडोंक भोंवता पळय तसली नासली, नायकणी नासल्यो, नाटक कोत्ता पळय तसले फोटकिरे मनीस नासले. पूण कोण ते तुमी जाणो? जेजूच्या रोगतान नितोड जाल्ले लोक. खेरीत भाशेचो लोक, पातकांतल्यान कुशीन काडला तो लोक. पेद्रून बरयल्ले चिटीन थंयसर हें आमकां देखूं येता. पयले पेद्रूक बरयल्ली चीट अवेसवर 2 आनीक वोड 9 आमी वाचतांव. तो अशें म्हणटा, तुमकां काळोखांतल्यान तुमकां सुजमणी मेळ्ळी? काळोखांतल्यान म्हटल्यार हांगासर कोणाक म्हणटा? आतां हांगासर कोण अशें पळयता अवेसवर 2 हें उतर 5 आमी वाचतांव. अवेसवर 2 आनी वोड 5. आनी तुमी पासून आतां जिवी फातरा भाशेन तुमी ओतमीक गोर कशें बांदून येतांव. आनी हातूंतल्यान याज्ञिकांचे पवित्र सभा जावन असले ओतमीक बलिदान तुमी भेटोयात जेजू क्रिस्ता वरवीं पापाक मानवता पळय तसलें. एका जिव्या फातरा भाशेन तुमी ओतमीक गोरान बांदून येतांव. असले बलिदान तुमी ओतमीक तुमी भेटोवचें जेजू क्रिस्ता वरवीं तुमी बापाक मानता तसलें. फातरांनी बांदला पळय तसलें न्हय, जिव्या फातरांचें बांदलेलें तशें. आमी ओतमीक जिव्या फातरा भाशेन तें ओतमीक बांदून येतांव. आमी ओतमीक बांदपा जावन आसा. आनी जेन्ना पळय थिंगासर कोवीड महामारी जाल्ली पळय तेन्ना थंयसर आमी एकठांय जावन तेन्ना आमकां एकठांय जावंक येवंक जायनासलें. थोडे वेळाक पासून ओ थोडे म्हयने पासून थिंगा एकठांय जावंक जायनासलीं. आनी त्या भाशेन आमी आमच्या घरांत रावनूय एक ओतमीक गोराबो कसो आमी एकठांय जायत येतालीं. आयज सुमार हजारांनी फामिली एकठांय जावन देवाचें उतर आयकतात. युट्यूबाचेरूच न्हय पूण दुसऱ्या चॅनला वरवीं ते आयकतात. हांव जो संदेश हांगासर दिता तो तुमी तें सदांच आयकता अशें लाखांनी फामिली आसात. देवाचें उतर तुमी आयकोन ओतमीक रितीन तुमी वाडत आसात, तुमी आराधना करतात. आमी सगळीं ओतमीक रुपान जिव्या फातरा भाशेन एके सोबे भाशेन बांदून येतांव. तुमी म्हटल्यार आमी सगळीं एक ओतमीक गोराबो कसो. आमी कोण काय? आतां आमी वोड 9 वाजुया. तुमकां काळोखांतल्यान एके उजवाडांत आमकां सगळ्यांक आपयल्याव. ते गूण तुमी दाखोवयात. सोजमले काय? चर्च, पवित्र सभा पयली पळय जी काळोखान आसलोली. तिका आतां खेरीत भाशेन उजवाडांत तिका आतां हाडल्या. पळयात, तुमकां पयलीं आदीं काळोखान तुमी तुमचें जिवीत जियेतालीं. पातकान तुमी तुमचें जिवीत जियेतालीं. सैतान सांगता पळय तें तुमी आयकतालीं. सैतानाचे इच्छे प्रमाणें तुमी जिवीत जियेतालीं. सैतानाची भुरगीं कशें तसलें जिवीत तुमी येतालीं. पूण त्या काळोखांतल्यान त्या पातकांतल्यान सर्वेस्परान तुमकां कितें केलीं? तुमकां ताणें आपल्याशी एका उजवाडान हाडलीं, आपयलीं. सभा म्हटल्यार आपयलोलो लोक. खेरीत उद्देशा पासत एके खेरीत कामा पासत वेंचून काडल्या. हीं सगळीं पवित्र जालेलीं. पवित्र सभा जावन आसा. सगळीं एकठांय जातात. ह्या पवित्र सभान हेच ताजो अर्थ. पवित्र सभेचे लोक कोण जाणता तुमी जाणो? हे पवित्र केल्ले लोक. पातकीं जिवीत जियेता पळय तसले लोक न्हय. मातशें आयकात. हांव एका स्टुडंटाच्या रुपान म्हजें ओतमीक जिवीत मुखार व्हरचे खातीर एके सोबेंत हांवें उतर आयकोन तांचे सांगाता जुडोन मागणें करचे खातीर आनीक थिंगासर ओतमीक वाडोवंक जावच्याक हांव सोबेंत वयतालो. आनी हे भाशेन हांव थिंगा वयता आसतना आनी ते सोबेन थिंगासर पळय देवाचें उतर शिकयता ते अशें म्हणटाले. पूण जें उतर थंयसर पळय ते थिंगा वांडटाले तें म्हाका सोजमोन आसलें. आनी मदेकातूच ते अशें म्हणटाले, मोगाच्या लोकांनो, ग्रीक भाशेन हें उतर अशें म्हणटा, ग्रीक भाशेन अशें म्हणटा, हिब्रू भाशेन अशें तें म्हणटा आनी लॅटीन भाशेन अशें म्हणटा. ह्या भाशेन ते
ते अशें उलयताले पूण तें म्हाका कांय सोजमो नासलें. हांव थिंगा बसोन तशेंच देवाचें उतर आयकोतालों. आनी सभा काबार जाल्या उपरांत दान दिवपाक थिंगासोर एकठांय जाताले आनी ते दान दिवंक एकठांय जाता तेंकां हांव पळयतालो. तांकां पळयल्यार तांचे दोळे सारके सुजलेले आसलेले आनी तांचे दोळे सारके तांबडे जावन आसलेले आनी ते थिंगासोर ऑफरींग घेताले. एका दिसा हांव थिंगा उगी रावंक ना. हांव कोणाक तरी थिंगा विचारलें, तुमी म्हाका सांगशात काय ह्या मनशाचे दोळे अशे तांबडे कित्याक काय? आनी हाजे दोळे हांगासोर अशे सुजलेले कित्याक ताचें कारण कितें तें हांवें विचारलें. ताचे विशीं हांवें तें कारण ताका विचारलें. जे लोक ताका वखोता ते अशें म्हणटाले. तांणी अशें म्हटलें, ह्या सभेचो तो प्रेजिडेंट. बरें आसा तो ह्या सभेचो प्रेजिडेंट, जाल्यार ताचे दोळे इतले तांबडे कित्याक? पळय तो जायतोच सोरो पिता. सोनवार येता पळय तेन्ना आख्खी रात पसून तो सोरो पिता. सोरो पिवन तो न्हिदता. त्या पासो सकाळीं उठटा पळय तेन्ना तेजे दोळे सगळे तांबडे जाता. आयकोन म्हाका दूख जालें. आयज पळय जे बेबदे तांचे भितर कांय ओतमिकाय नाय पळय, ते ओतमिकाय नाय पळय. सभा आनी लोकांक लुटता पळय तसले मनीस कशे काय एके सभेचे मेंबर जावन थिंगासोर फुडारी कशे ते जियेतात हांव नोको. पयल्या सभेंत ह्या भाशेन कोण नासलो. थिंगसोर अशें कोण जियेनासलो. पयल्या सभेंत कोण आसले तुमी जाणा? सारके खेरीत भाशेचे लोक आसले. तातूंत वांकड्या मार्गार चलता पळय तसले लोक थिंगा नासले. आतां थिंगा सारके लोक आसले. तुमी तुमकांच खेरीत भाशेन तुमी कुशीन काडचें अशें म्हटलें. सारक्या खेरीत भाशेन ताणें आपल्याकूच थिंगासोर समर्पीत केलें. वांकड्या मार्गार चलता पळय त्या लोकांतल्यान तीं पयस जालीं. जेजू क्रिस्ताच्या पवित्र रोगतान तीं नितळ जालीं. जेजू क्रिस्ताची भुरगीं कशीं जिवन, जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभा कशें, थिंगसोर ते एकठांय जावन ही जावन आसा पवित्र सभा. आयज दुखेस्त म्हणटा ती खबर ही, ओतमिकाय नासतना हो पवित्र लोक तांची कसलीच गोवाय ना. सर्वेस्पराताय एकठांय जायनात. वायट लोकां मदें जियेता, पातकी लोकां मदें ते जियेता तसले लोक. आयज सभेचे सांगाता तीं एकठांय जातात हें पळोवन तें एकदम वायट दिसता. मातशें तुमी विचार करात. खरेंच काय तुमी जेजू क्रिस्ताची सभा? जाल्यार सर्वेस्पर हांव म्हणटा तुमी पवित्र जिवीत जियोचें. तुमी जेजू क्रिस्ताची पवित्र सभेचे मेंबर. स्वर्गार तुमी सदांच ताचे सांगाता जियेता पळय तसली तुमी मेंबर जाल्या काय? ह्या पृथ्वीमेर तुमी बरे भाशेन जिवीत जियोंक जाय. सर्वेस्पराची ही इच्छा. पयली सभा बारकी हेच भाशेन जियेताली. कॅल्वरी टेंपलाचे सगळे लोकांनो, तुमी बरे भाशेन जिवीत सारात. पूण आयज आमी जायते कोडे जायत्या सभांनी पळयतात बरे भाशेन तेंचें जिवीत जियेनात. तांचें उलोवप सारकें ना, तांचें काम करपूय सारकें ना, तांच्या कामांनी कांयच खेरीतपण ना, तांच्या वागणुकीन तांचे पळय उलोवपान कांयच थिंगा बरेंपण ना. जाल्यार कशे भाशेन तुमी काय सर्वेस्पराची भुरगीं आनी ताचे सभेचे भाग अशीं तुमी अशें म्हणूंक येता? तुमी जाणान सभा कशी थिंगासोर सुरवात जाली? जे कोणें आपल्या पातकांचे प्राचित केले तांणी जेजू क्रिस्ताक आपल्याचो तांदूळदार मानून घेतला आनी आपल्याचे पातकी जिवीत सोडून दिला पळय तसलो लोक. पवित्र सभा म्हणून एकठांय जाले सर्वेस्पराची इच्छा. सर्वेस्परान तुका काळोखांतल्यान आपल्याच्या उजवाडांत आपयल्याव आनी तुमी ताचे बरे गूण पळय दाखोवच्याक तुमकां वेंचून काडल्याव. असली बरी पिढी तुमी. तुमी याज्ञीक जावन आसा आनी एक बरे जावन आसा तसले याज्ञिकाची तुमी समाज. सर्वेस्परान तुमकां ह्या भाशेन आपयल्यान तुमी सर्वेस्पराचे ते गूण परगट करीत रावचीं. तुमी सगळीं वेंचून काडलेली समाज. तुमकां एक राज्यान आपयलें तसले तुमी एक पवित्र समाज जावन आसा. कोण? पवित्र सभेची बाग. खंयच्या सभेचे तुमी? जेजू क्रिस्ताचे सभेची. तुमी खंयचेय सभेन थिंगासोर भाग जायत, कसलेंय थिंगासोर तें नांव जायत. आयज जायते भाशेंची सभा आसात, तांची वेगवेगळीं नांवांय आसात. जायत्या सभेंक आमी तांच्या नांवान वळखतात. पूण तुमी आयकात मातशें. स्वर्गार अशें घडटा, जेजू क्रिस्ताची सभा म्हणल्यार जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान नितळ जाल्लो लोक एक पंगड तो. ते खंयचे सभेचे मेंबरांचे भाग आसत. बॅप्टिस्ट जायत, मेथडिस्ट जायत, पेंटकॉस्टल ती जायत, वो घोडेक ते दुसरे डिनॉमिनेशनाचे घोडेक जायत. जोरी तुमी जेजू क्रिस्ताच्या रोगतान तुमी नितळ जाल्यार
तुमी जेजूची सोबा तुमी केरीत भाशेन जिवीत जियोचें हें तुमचें आपोणें आनी हें आपोणें तुमकां आपयलां ती आनी एक पवित्र सोबा कशी पळय ते एकठांय जाता तेन्ना 4 विशेश ते नीव आसात आनी ह्याच बुनयादीचेर पवित्र सोबा बांदून हाडल्या आनी तुमकां वेचून हाडल्या हांव. पवित्र सर्वेस्परा बापा, तुज्या उतरा वरवीं तुवें सगळ्यां लागीं उलयलां म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. तुजें उतर आमी आयकल्लें आसा. ताचो प्रचार जाता आनी आमची नजर तुजेर पडटा. तुजे उतराक आमी मान दिवंक तुजी सोबा जावन तुज्याच खाजीरपणान आमी येवंक. तुज्याच मुखार येवंक एक सेवक कसो तुज्या हाजीरपणान येवपाक आमकां आदार कर. बापा, तुजे पवित्र सोबाचे रुप्यान क्रिस्ताच्या रोगतान आमकां नितोळ केल्या. तुजीं भुरगीं कशें आमकां तुवें वेचून काडलां. पातकी जिवीत सोडून आमी सोगलीं पवित्र जिवीत जिवन एक पवित्र सोबेचे जिवितान आमकां आपयल्या. आमी तुज्या हाजीरपणान तुजे लागीं आदार मागता बापा. तुज्या उतरा वरवीं तूं आमकां ताकद दिताय. तुज्या उतरा वरवीं तुजे बरोबर चलोंक आमकां तूं आदार दिताय. तुजें उतर आयकोन आमी आमचे भितरूच तपासणी करून तूं आमकां आदार दिताय. बापा, तुज्या इच्छे प्रमाणे जिवच्या खातीर तूं आमकां आदार कर. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी हें मागणें कोत्ता. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.